कांयच ना आमच्या पार्टीचे संघटन मंत्री आज रिव्ह्यू घेवपा खातीर आयिल्ले ओके PL संतोषजी मेन संघटन मंत्री पार्टीचे आमी सगळे बसून पूर्ण दोन्ही इलेक्शन दोन्ही कडलो रिव्ह्यू घेतलो 100% आमी खूब बऱ्या मार्जिनान सांगला तशी सभेची तयारी सुरवात आसा. आज आमचे ऑल इंडिया संघटन मंत्री PL संतोषजी हे आज गोंयांत आयिल्ले आनी एकूण प्रचाराचो रिव्ह्यू आनी ऑर्गनायझेशन ह्या संदर्भातले ते विचारपूस करपाक आयिल्ले प्लस प्रधानमंत्रीची रॅली आसा पब्लीक मिटींग त्या मिटिंगेच्या संदर्भातूय तेंच्यांनी विचारपूस केली आनी आतां ते ज्या जाग्याचेर ती रॅली जावपाची आहा पब्लीक मिटींग थंय पळोवपाक वयतले आनी त्या नंतर मागीर दक्षिण गोवा पार्लिमेंटरी कॉन्स्टिट्युएन्सीचे जे सगळे मतदारसंघाचे आमदार पार्टीचे अध्यक्ष प्रभारी आनी प्रमुख कार्यकर्ते हांचे कडेन ते रिव्ह्यू घेतले आनी तेच्या नंतर मागीर परत उत्तर गोंयांत म्हापसा आमचे ऑफिस जे कार्यालय आहा थंय ते रिव्ह्यू घेतले उत्तर गोंयचे सगळे आमी थंय आपयल्ले आसा. कितें टार्गेट बी दिला टार्गेट दोन्ही जिखतात आमी 100% 100% जिखता आमी. प्रधानमंत्रीची जी सभा आसा आज विनोद तावडेजी येतात आमचे ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी आनी आमचे होम मिनिस्टराची सभा ही 1, 2, 3 मेच्या दरम्यान जातली 1, 2, 3 टप्पे आनी बारीक बारीक सभा मागीर ना ही सावथाक जाली ती नॉर्थाक जाली आनी त्यामुळे हाची तयारी सभेची बरी चल्ल्या. काल आमी मुरगांव हातून आमचे लोकांक निमंत्रण दिवपाक लागून हांव स्वताय गेल्लो आनी ढोल ताशा वगैरे घेवन सारके जशे आमी आदी वयताले निमंत्रण दिवपाक तशा पद्दतीन त्या नंतर वास्को फाल्यां आनी परवां 2 दीस आमी कुट्टाळे आनी दाबोळी करपाचे आसा आनी त्यामुळे एक बरो प्रतिसाद सगळ्या मतदार तालुक्या भितर आसा. कितें जालें नाही इलेक्शनाच्या संदर्भात इलेक्शन चालू आसा प्रचाराक आनी कसो नेट हाडप मोदी येता तेजेर कितें डिस्कशन सभा जातली सकाळी सारके व्हडलो प्रोग्राम जातलो हांगा वेर्ना आनी दाबोळे हाजे मदीं काम चालू आसा सांकवाळ म्हणटात. क्रावड भाऊ कितको तुमी एक्सपेक्ट करता? क्रावड जवळ सांगला 50,000च्या आसपास म्हणजे ताजे पेक्षा जास्त ओके मोर दॅन 50. होम मिनिस्टर येवपाचें आसा कितें होम मिनिस्टर होम मिनिस्टरची नॉर्थ गोंयांत जातली सभा म्हापसा जातली केन्ना? टेंटेटिव्ह अजून डेट फायनल जावना पण ते 1-2 तारीख अशी जातली. आनी कितें तुमकां MLA बी टार्गेट बी कितें दिला PL अशें काय ना काय काम सगळेंच करता न्ही. सर तुमचो प्रचार कसो चल्ला सर? बरो जाल्लो प्रचार फस्ट क्लास चल्ला बरो चल्ला बरो रिस्पॉन्स प्रतिसाद बरो आसा सगळ्या फाटल्या ज्यो 5 टायम जाले ताजे पेक्षा रिस्पॉन्स ह्या वेळेस बरो. तो कॉन्फिडन्स कवर केला कॅन्डिडेट इज रिस्पॉन्सिबल दिने जास्ती सगळ्या कडेन भोंवन कंप्लेंट करून जास्त वोट मेळून घेवप ही रिस्पॉन्सिबिलिटी. ऑल कवर केला ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज बीन कवर आतां दुसरी फेरी चालू आसा एक फेरी ऑलरेडी कंप्लीट जालो दुसरो सादारण ल्हान ल्हान हातूंतल्यान दुसरो कंप्लीट जालो इलेक्शन पर्यंत 4 तारीख पर्यंत ते सगळें चालू 3 राउंड लीड वेचपाचें तालुक्यांत हय अशें दिसता की गेल्या पावटी सगळे लीड आमी क्रॉस करताले देखून तांकां फाटीं दवरून फुडें वता. पण चड लीड खंयचे तालुका वीस तालुका तुमचे राउंड कंप्लीट जाले न्हू तुमकां खंयचे हितून दिसता चड? सत्तरी डिचोली मागीर बार्देस तिसवाडी आनी नंतर पेडणे. सो देर वील बी फायट बिटवीन RG आनी काँग्रेस कोण दिसता तुमकां टफ? ना काँग्रेस इज तुका काँग्रेस शेवटी ताची एक वोट बँक आसा न्ही म्हाका दिसता सेकंड काँग्रेस आणि RG काय ना ना हांव अशें काय म्हणना प्रत्येक जाण आपल्या कामाचेर लोक तांकां वोट दितले. कितें इम्पॅक्ट जातलो असो तुमकां दिसता? ना म्हणून म्हणटात इम्पॅक्ट आमच्या मार्जीन पयली पेक्षा जास्त जातले ह्या जेन्ना इम्पॅक्टाचो काय प्रश्न. थँक्यू. मिटींग आपयल्ली एक ओवरऑल रिव्ह्यू घेवपाक आनी एक दुसरे मोदी जी आमचे गोंयान येता आमचे सांकवाडे आनी मुर्मुगांव तालुक्यान येता ताका लागून कितें कितें अरेंजमेंट करपा जाय ते सगळे व्यवस्थीतपणे जावपा जाय म्हूण ती मिटींग आसा. सो BL संतोषी आयले तेणें टार्गेट बी तुमकां दिलाय आमदार लीड हाडपाक जाय अशें कितें? ना तशें टार्गेट कांय दिवना टू टेक स्टॉक ऑफ द सिच्युएशन अशें तें म्हणजे कितें खरें कितें रियलिटी आसा तें पळोवन आनी खंय कितें मायज काम करपा जाय खंय कशें कितें करपा जाय तें वेवस्थीतपणे डिस्कस केलें गेलें इन अ व्हेरी फ्रँक मॅनर म्हणून ते आयिल्ले. So how much audience are expected? It is more than 50,000. More than 50,000 people are expected.